प्रियोळ मतदारसंघ 2027 बीजेपी कडेच उरतलो। कोणाक मान्य ना जाल्यार आताच वच्चे, मुख्यमंत्र्याची मोगोक शिटकावणी। पयलीच सांगला युतीची मान्य ना जाल्यार आताच तिकेट काढात म्हणून, कितें ते आता सांगात। हांव ठामपणे सांगता, प्रियोळ मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी कडेच उरतलो। कोणी खंयसरूच आमी मात्तूय कॉम्प्रोमायज ना, काडीचेय कॉम्प्रोमायज ना। आणि असत जाल्यार रावात, ना जाल्यार चलात हेंय सांगता आसतना हांव कोणाक भिना, कारण सरकार भारतीय जनता पार्टीचे आसा, डबल इंजिन सरकार आसा। मोगोचो सुदीन ढवळीकर म्हणटा केंद्रीय नेते कितें ते सांगता ताचेर कितें ते थारतले। मुख्यमंत्री उलयल्या ते राजकीय दृष्टिकोनांतल्यान उलोवपाचें पडटा। मुख्यमंत्री सारके उलयता, कार्यकर्त्यांक प्रोत्साहन दितलो आनी मुख्यमंत्र्याकूय उलोवचें पडटा। सगळे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह आणि ताचे फाटल्यान व्हेरी इम्पॉर्टंट एक आजचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस अशे तिगांनी मेळून त्या वेळार ठरयलें आमी हिंदू सगळे एकत्रीत जावन काम करपाची आवश्यकता आहे। ज्या दिसा माननीय पंतप्रधान, होम मिनिस्टर आणि बाब नड्डा आणि फडणवीस आपूण कितें सांगतले ताचेर विश्वास आसतलो आणि ते कर्तव्य आणि त्या कर्तव्याक जाण दवरून। मंत्री गोविंद म्हणटा बीजेपीक खंयच्याच पक्षाची युतीची गरज ना, स्वबळाचेर परत सत्तेर येवपाची ताक बीजेपीत आसा। कार्यकर्त्याक जर समजुपाक जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो कालचो हो स्टेटमेंट जो आसा तो एक दा हत्तीचें आंगान बळगें भरपा सारकें आसा की भारतीय जनता पक्ष जर मुखार जर वतलो आणि भारतीय जनता पक्षाक खंयच्याच पक्षाचो हातांत हात घालपाची काही गरज ना। हो म्हजो 2007चो स्टेटमेंट आसा, आयजू हांव तेंच उलयतां। मोगोचो केतन भाटीकार म्हणटा युती तुटल्यार आपल्याक कांयच फरक पडना, नव्या चेहऱ्यांक संद मेळपाक शकता। युती तुटल्यार नवे फेसीस कोणी आमदार जाय, तातूंत म्हाका काय सीएमान उलयल्ले वायटूय दिसूना आनी दुख्खूय ना। युती आसली युती नासली म्हणून फरक पडपाचो ना। फोंड्या एमजी म्हणून हांव काम करत आसा, एमजी म्हणून म्हाका पूर्ण खात्री आसा की हांव एमजीच म्हणून लडटलो। मजगतीं कांय दिसां आदीं मांद्रे एका कार्यावळीक उलयतना मांद्रे मतदारसंघ फुडल्या फावट बीजेपीचोच आसतलो अशें वक्तव्य मुख्यमंत्र्यान केल्लें। सद्याक थंय मोगोचो आमदार जीत वेंचून आयला। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।